गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त। तर आयज न्ही संडे आणि आयज आमी सकाळ सकाळ फुडें रेडी जावन वयता देवळान। आयज अमास न्ही, सो अमाशेक वचपाक भायर सरल्या, देवळान वता अमाशेक। तुमकां तर खबरच आसा एवरी मंथ हांव ट्राय करता वचपाचें, मागीर केन्नाय एक एक दीस याद उरना, केन्ना वचपाक मेळना, कितें काम येता कितें जाता आनी तशें करून बट मुद्दम जावन हांव केन्ना चुकयना अमाशेक वचपाचें। तर अमाशेक वता, जे कोण म्हाजे रेगुलर व्ह्युअर्स आसा, पयलींचे व्ह्युअर्स आसा तांकां खबरच आसा आमच्या हांगा लागीं म्हणल्यार लागीं बी ना, पयस म्हणल्यार पयस बी ना, देवूळ आसा कामाक्षीचें। सो थंय वता अमाशेक। पयलीं घरा आसतना शिरोडा वतालें कामाक्षीच्या देवळान, तर आतां लग्न जावन येयल्लें हांगा वता। सो रेडी जाला, जस्ट हॉबी फाटल्यान रेडी जाला, तर रेडी जाता आनी वता। आनी देवळान सावन येयलें कितें तुमच्या वांगडा म्हाका आनी एक गोश्ट शेअर करपाची, ती मागीर येवन सांगता। आतां लेट जातलो न्ही, ऑलरेडी न्ही 9 भायर सरपाची आशिल्ली, 9:20 जाले, तर फटाफट पयलीं देवळान वचून येता, घरा कडेन येवन मागीर तुमच्या वांगडा आनी एक गोश्ट शेअर करता। आनी एक गोश्ट इन सेन्स तुमच्या वांगडा आनी एक आयज कितें तरी डिफरंट अशें म्हाका शेअर करपाचें, आनी तें पयलीं तुमच्या वांगडा उलयता आनी मागीर न्ही तुमकां दाखयता। चलात तर पयलीं देवळान वचून येवया, देवाक मेळून येवया आनी मागीर मुखाल्लें सगळें। सान आयली, जस्ट न्ही एक 15 मिनटां पयलीं घरा पावली, फटफटीत देवळासान येयली आनी आतां न्ही परत रेडी जाला, साडी म्हणल्यार साडी चेंज केली, ड्रेस घातलो। आनी जशें हांवें तुमकां देवळान वयचे पयलीं सांगलेलें पळय की म्हाका तुमच्या वांगडा आनी कितें शेअर करपाचें आसा म्हणून, तें हेंच की आमच्या हांगासर न्ही आयज देव न्हावपाक वयता, तें म्हाका तुमच्या वांगडा शेअर करपाचें आशिल्लें। म्हणल्यार देवाची पालखी जी आसा पळय न्ही, ते देव न्ही खुबशे देव, कितले देव रे, कितले देव, खूब देव आसा पळय न्ही, जे एट एक कडेन आमच्या हांगा थंय बीच आसा पळय, ते बिचार न्ही देव सगळे न्हावपाक वयता। ते खूब देवळांतले खूब देव आसता। सो शिवरात्र जावन एक दीस सोडून नेक्स्ट डे म्हणल्यार सेकंड डे जो आसता पळय तेन्ना देव न्ही न्हावपाक वयता। सो तशेंच देव वयता आनी एक्चुअली हांव न्ही हांगासर देव भायर सरता पळय देवळांतल्यान, तेन्ना बी शूट करपाचें
आसलेले पुणूय सकाळ फुडें 9 सुमार देव भायर सरलेलो सो तेन्ना घरातली गडबड तुमकां खबर आसतना आनी खंय वचपाचें म्हटल्यार आनी चड घरा कडेन गडबड आसता सो तेन्ना म्हाजे न्ही म्हटल्यार देव भायर सरता पळय वाचता ते बी फोगोट्यो बी आयकले सगळे पण हांव रेडी जावन आसलें थंय वचपाक शूट करपा खातीर आनी हो बाथरुमान आशिल्लो शावर घेतालो आपलो सो ते शूट करपाक मेळूना सो हांव म्हणपाक लागलो आसूं चल पयलीं देवळान वचून येवया आनी मागीर बिचार जे कडेन देव न्हावपा वयता पळय थंय वचून डायरेक्ट शूट करया म्हणपाक लागलो चलात तर 11:15 जाले ऑलमोस्ट घेवन म्हाका रांदपाचें बी काम आसा तर फटाफट बिचार या जे कडेन देव न्हावपा वयता पळय ना खूब लोक आसता खूब गर्दी आसता आनी वताचो रखरख आसता सारको 12च्या 12 बिचा वयलें वत म्हळ्यार तुमकां कळत आसतलें सो ताका लागून ड्रेस घातला हांवें साडयेचेर जायना म्हळ्यार चलपाक बी बिचार खूब त्रास आनी गर्दी आसता पार्किंग बी कांय मेळना न्ही ताका लागून बायक घेवन वयता आतां आनी थंय वता बिचार दाखयता तुमकां कशें कितें तें म्हणल्यार हो म्हणटालो देव 9 सुमार गेल्लो न्ही आमच्या देवाचें जालें आसतलें मागीर बाकीचे एक देव येत आसता न्ही ते कितें जर शूट करपाक मेळना देव म्हळ्यार पुजा बिजी कितें जाता पळय न्ही थंय ते देव न्हाता ते बीन ते जर मेळ्ळें शूट करपाक जाल्यार करून दाखयता तुमकां ओके चलात तर या मागीर लेट जातलो न्ही फटाफट वचून येवया पयलीं मागीर उलोवया जें कितें उलोवपाचें आसा तें मागीर म्हाका न्हू एक्चुअल कांय अशी एक्झॅक्ट स्टोरी खबर ना बट जर थंय कितें आयकोपाक येल्यार म्हाका जर कितें मेळ्ळें न्ही जाल्यार तुमकां हांव सांगता तुमच्या वांगडा बी तें इन्फॉर्मेशन शेअर करता चलात तर या पयलीं Sangarap. दीपक महाराज महादेव हा कंप्लेंट जाम झालं दिसता
think we are getting over here. ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ हे मन उरू जाय आणि निश्चय करू जाय सगळं जातं खंयच्या कामाक सारकें हय मुगो हय मुगो खंयच्या कामाक मन उरू जाय आणि निश्चय करू जाय हय सगळे कामां जाता तेच सांगताना हांव
60 मिनिट चिकन झाली. कुठ रे. गुड इवनिंग. हय गुड इवनिंग. कित्याक की आतां न्ही सांजची जाल्या 5:45 सारकी 5:45 जाल्या. दनपारांनी आमी देव न्हांवपाक गेल्लो पयलीं बिचार. थंयच्यान आयलीं घरा कडेन येवन आनी कांय शूट केलें ना की दनपारचें वत तुमी पळयलेंच आसलें. असो वताचो रखरख घेवूं जायनासलें इतलें कड्याक्याचें वत आशिल्लें. सो थंयच्यान आयली खूब टायर्ड जाली. 12:30 सुमार ऑलमोस्ट घरा पावली की मागीर तुमकां खबर आसा सकाळी देवळान गेली मागीर थंय गेली. लंच जें आसा न्ही तें करूच नासलेलें. म्हटल्यार जेवण जें आसलें आसा पळय तें रांदूच नाशिल्लें. तर जेवण रांदपाची बी गडबड आशिल्ली. तर आनी वतांतल्यान आयिल्लें न्ही तकली बी अशी दुखपाक लागलेली. रांदूं म्हणा कळना जेवूं म्हणा कळना न्हिदूं म्हणा कळना अशें जावपाक लागलें. वताक वचपाची संवय ना न्ही. सो आनी कितें मेन म्हणल्यार कितें जालें अम्ब्रेला व्हरपाक जाय आशिल्ली ती बी व्हरूं ना. सनग्लासीस बी नाशिल्ले. तकली सा दुखपाक लागली. सो येता आसतना हो न्ही चिकन घेवन आयलो. नुस्तेकार बी मेळूना न्ही आमकां. सो चिकन घेवन आयला आनी म्हाका न्ही तुमचे खातीर एक रिक्वेस्टेड रेसिपी आशिल्ली ती शूट करून दिवपाची आशिल्ली. सो ती रेसिपी बी शूट केली. हांगा रांदताच न्ही म्हटलें चल रेसिपी बी शूट करया म्हटल्यार ती शूट केली. आनी सगळें रांदून करून जेवता म्हटल्यार आमकां 2:30 जाली. मागीर कशेंच जायना जालें. आतां म्हटलें पयलीं आयलें तेन्ना चिंतलेलें अशें की चल रांदून जेवन बी मागीर व्लॉग म्हणल्यार व्हिडिओ कंटिन्यू करया अशें म्हणून. बट मागीर कशेंच जायना जालें. मातशें एक 10 मिनटां न्हिदलें. तुमकां तर खबर आसा मोस्टली हांव न्हिदत ना दनपारचें. तकली कितें जाता सारकी आलार्म लावन 10 मिनटां न्हिदलें. आनी जस्ट आतां उठून रेडी जालां मार्केटान वचपा खातीर. संडे न्ही हांवें मार्केटान वचूं जाय वेजिटेबल शॉपिंगा खातीर. तर हांव रेडी जालां. हो पळय हांगासर आसा. सनग्लासीस कोण लायता 5:45 उदळ वता आसतना आनी आमी बुलेट घेवन गेल्ली. देव न्हांवपाक गेला तेन्ना थंय गेल्ली ती. सो तेन्ना ते सनग्लासीस व्हेल्ले. आतां ते जुपिटरान घालून दवरुपाचे रुमान आशिल्ले ते घेवन आयला. तो लावन आनी येयला पळय. सो चलात तर रेडी जाला. मार्केटान वता. शॉपिंग चडशें कांय ना. वेजिटेबल जे विकली जे कितें आसता पळय तेच. चड काय शूट करपाचें म्हाजें मन बी नाशिल्लें वचपाचें. हो म्हणटालो आपूण वचून घेवन येता म्हणून. तर हांवें म्हटलें नाका आसूं वता हांव अशें म्हणून. मागीर कितें हो कितें आतां वता आनी 1 किलो दी 2 किलो दी करता घेवन येता. ते वेचून सारकें काडून हाडूं जाय न्ही. सो ताका लागून आतां वता घेवन येता मार्केटान वचून. आनी शूट करपाक कितें मेळ्ळें जाल्यार करता. नाजाल्यार येवन मेळया मागीर आमी. चलात तर वचून येता मार्केटान. तकली अशी दुखता म्हाजी आतां ना जायना सारकें. पण स्टील वचपा जाय तें जायत. घरातली कामां चुकूं आयल्या तर कशींच ना. चलात तर वचून येवया. आयचो दीस तर तुमी पळयलोच की कितलो बिजी आनी कितलो हॅक्टीक गेलो. तो सामको बिजी म्हणजे सामकोच बिजी गेलो. सकाळी उठून देवळान गेले. तेजे नंतर थंयच्यान आयले रोखडेच बिचार वचून येयले. घरा येवन मागीर परत रांदप करप. सांजचें परत मार्केटान. सामको न्ही दीस बिजीच गेलो. तर हांव मार्केटांतल्यान आयलें आनी घरा कडेन येवन न्ही मातसो रेस्ट केलो. तकली सामकी खूबच दुखपाक लागली मार्केटान वचून येता म्हटल्यार. तर मागीर हेजे मुखार आनी कांय शूटच करूं ना हांवें. तर आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्ही तो हांव आयज हांगाच एंड करता. आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन अशेंच म्हाजे व्हिडिओ पळयत रावात आनी तुमचो मोग आनी साथ असोच म्हाज्या वांगडा आसूं दिया. चलात तर फाल्यां परत मेळया सांजेच्या 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.